येवकार हा समृता खणगांवकर, सुरतपळ्याचे हेडलायन्स। खाडीत सिवरेज सोडिल्ल्यान कोलवा दर्यादेगेर आशिल्ले भौशीक शौचालय बंद केल्ल्यान दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांक व्हड गैरसोयेक दिवचे पडटा तोंड। खोला वागोणा काणकोण वाठारांत पेटलो सुके तण घेवन वचपी टेम्पो ट्रक, लायटीच्यो वायरी सकयल आशिल्ल्यान घडली घडणूक। रान खातेर रानां वांटोवपाच्या नांवार आपल्या फायद्याची करतात आस्थापना, खोतीगांव लोकांक त्रास जावपी चल्ला बांदकाम, खुबळ्यात थळावे। आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। खाडीत सिवरेज सोडिल्ल्यान कोलवा दर्यादेगेर आशिल्ले भौशीक शौचालय बंद केल्ल्यान दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांक व्हड गैरसोयेक तोंड दिवचें पडटा। संडास गटारां मार्गाकडेन जोडपाचे सोपस्कार सुरू आसात अशें टॉयलेट ब्लॉक चलोवपी कंत्राटदारान सांगला। जो मेरेन जोडणी पुराय जायना तो मेरेन टॉयलेट ब्लॉक परतून सुरू जावचो ना। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आमी आसात ते कोलवा आसात आनी ते हो जो कोलवा जो बीच आसा हो आयकॉनिक बीच म्हणून फेमस आसा आनी ह्या आयकॉनिक बीचाचेर गेल्ल्या 6 ते 7 वर्स पयलीं हांगा स्वदेश दर्शना नांवाचें टॉयलेट बांदलें आनी हे बांदले तेन्नाचो टुरिझम मिनिस्टर जो बाबू आजगांवकर आसा हेणी बांदले आनी हेचे इनॉग्रेशन आसा हें धूमधडाक्यात केल्लें। पूण काही तेंप हे स्वदेश दर्शनाची जे पे टॉयलेट आसात हे चल्ले आनी तेच नंतर हेची जी सिवरेज जी आसा ही हांगा नाल्या सोडटा आनी त्याच बरोबर ह्या क्रिकां सोडटा म्हणून जेन्ना बोवाळ जालो त्या टायमार स्थानीक पंचायत जी आसा कोलवा पंचायतीन हे येवन बंद केले। तेणी पळयलें की ह्या जे स्वदेश दर्शना नांवाचे जे पे टॉयलेट घातले आसात ह्या पे टॉयलेटींतल्यान सगळी सिवरेज जी आसा ही हांगा सोडली वचपा लागली। आज प्रत्यक्ष ज्या टायमार आतां ही खबर जाल्या 3 म्हयने जाले, 2 ते 3 म्हयने जाले हे बंद आसात आनी लोकांक टुरिस्ट जे येता हांगा हेंकां खूब त्रास जाले कडेन आसा। फक्त ड्रेसिंग रूम जो आसा हो चालू आसा आनी हेजे बद्दल जेन्ना आमी तेंचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा एचविड्याक उलयले तो म्हणटा जी सिवरेज येता ही आमची न्हय ही आनी कोणाची। जर आनी कोणाचे आसा जाल्यार पंचायतीन हे कित्याक बंद केले? हे बंद करपा कारण म्हळ्यार हेंची सोडटा म्हणूनच हे पंचायतीन बंद केले हे जर क्लियर जाले कडेन आसा। आतां प्रॉब्लेम आसा ते लोकाले जे टुरिस्टाले जे टुरिस्ट येतात ते वतले खंय? हांगच्यान आनी एक 100-150 मिटराचे पे टॉयलेट आसा पूण हो लागीं आसा आनी तितून भितर आनी एक आमी तुमकां दाखयतात की ही जर सिवरेजी टँक हांगा भरली जाल्यार हांगा हाडपाक गाडी सुद्दां मेळना जो सिवरेज टँकर हाडपाक। टॉयलेट पयलीं जाय न्हू बायलांक उदक पयलीं जाय उदक ना हिंगा निवळ सायन ना घाण केसर सगळी वयता थिंगा मूत आनी गूक आता हे टॉयलेट सगळे बंद नासल्यान तुमकां त्रास जाले? ड्रेस काडून चेंज करून 30 रुपये दी खंय आमी 30 रुपये कितें करूंक हिंगा काले अवधी पळयत न्हू 30 रुपया लागून ड्रेस चेंज करपाचे भायर सरपाचे 30 रुपये हितू पयशे घेताय ते आणि टॉयलेट ना टॉयलेट मेळत कांयच नाही न्ही गाशी टॉयलेट ना रे बाबा बायलां पयलीं टॉयलेट जाय तुमकां गव्हर्मेंटाक कांयच नाही कांयच ना कोलवा गव्हर्मेंटाक टॉयलेट आहा कांयच ना बसपाचे तेम टायल्स घायलो कडेन आहाय थिंगा ते साफ ना जे आगोन बिगोन बरे तुम्हाला नौकर दवरताय ते मेळटा ते नौकर ते साफ बाफ करताय न्हू पब्लीक बरें कोण टुरिस्ट येता बसवता न्हू पब्लिका तें जाय न्हू क्लिननेस जाय आनी सगळीं नाका सगळीं शेवकां बिवकां सगळीं ती ते टॉयलेट बंद आसाय हय टॉयलेट बंद आहा आनी ते पयशे घेताय कितले 40 रुपये पयशे घेताय ते हांगा काडपाक। मग तुमकां आतां टॉयलेटी वचों मेळना थिंगा आनी एक कंपल्सरी उदक जाय पब्लीक हें जाता न्हू उदका लागून हें जाता त्रास जाता ते आपल्या कितें ड्रिंक घेवपाक जाय म्हूण ते नळ काण दवरताय। टॉयलेट बंद उरिल्ल्यान पर्यटकांक त्रास सोंसचे पडटा। देखून आमच्या रिपोर्टरान जेन्ना टॉयलेट ब्लॉक चलोवपी कंत्राटदाराक फोन केलो तेन्ना तेणी कितें जाप दिली ती रेकॉर्डिंगा वरवीं आयकात। पे टॉयलेट उसमें क्यों ऐसा बंद 3 महीना हो गया बंद क्यों है? नहीं वो सर वही तो बोलने वाला था आपको। ये एक्चुअली कोई पानी छोड़ रहा था पीछे कोई पानी छोड़ रहा था पता नहीं लेकिन हमारा बदनाम हमारा हो रहा था।
पूरे टॉयलेट का बदनाम हो रहा था। हम्म, तो सरपंच ने क्या करा, टॉयलेट को बंद करके रखा अभी। हाँ। 2.5 महीना ऊपर हो गया, 2 महीना ऊपर हो गया। ऐकात कोलवाचे सरपंचान हाचेर कितें पावलां उबारल्यात ती. ते रॉ सिवरेज हितून करता सुटाय देखून कंप्लेंट्स येयली. सो मागीर पंचायतीनूय तांकां इन्स्पेक्शन घेवन करून तांकां डायरेक्ट केल्ले ते बंद करले. ओन्ली चेंजींग रूम्स अलावड केलेले. सो आतां फाल्यां तेंगेलें आतां सगळें केलें म्हणून सिवरेजा कनेक्शना तेमी एप्लिकेशन्स बी घायले न्हू, तेमी आतां पंचायतींकूय एप्लिकेशन केलें टू अलाव देम विथ द टॉयलेट. सो परतून बॉडी डिसिजन घेयना, तेंचें इन्स्पेक्शन घेवन चोवपा बरें तें कनेक्ट केलां वो ना केलां. आतां तेजें डिसिजन आजून जालो ना, परतून तांकां रिस्टार्ट करपाक. बट द चेंजींग आर अलावड. चेंजींग रूम्स आहाय ते ओपन आहाय. ओन्ली टॉयलेट्स आजून तांकां परमिशन दिलो ना पंचायतीन. सो वी आर गोइंग टू इन्स्पेक्ट आनी पंचायत सॅटिस्फायड आहा वेदर दे हॅव रियली कनेक्टेड टू द सिवरेज प्लांट, मागीर तेदो परमिशन दिता. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. मंगळारा खोला वागोणा काणकोण वाठारात टेम्पो ट्रक सुके तण घेवन वतालो, पूण लायटीच्यो वायरी सकयल आशिल्ल्यान त्यो टेम्पो ट्रकाक आशिल्ल्या सुक्या तणांक तेकल्यो आनी धांवते गाडयेक अचकीत उजो लागलो. तणाचो गोबोर जालो, पूण वेळ बरो म्हण जिवीतहानी जाली ना. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या काळ बदलता तसो काळानुसार आपल्यो कांय पयलींच्यो गजाल्यो बदलूंक जाय, ना जाल्यार पयलींच्यो गजाल्यो आयच्या काळार फिट जायना आनी त्यो त्रासदायक ठरता. आयज काणकोण तालुक्यांत अशेंच एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या रिलेटेड घटना घडली. एक पिकअप तणाची भरून शेतकार तण घेवन वयतालो. त्या वेळाचेर ते तण जे आसा ते वयर इलेक्ट्रिसिटीच्या वायरीक लागले आनी शॉक सर्किट जालें आनी त्या तणान भरिल्ल्या पिकअपीक उजो लागलो. जेन्ना उजो लागलो त्या वेळाचेर गांवच्या लोकांनी इमिजिएटली फायर स्टेशनाक कॉन्टेक्ट केले आनी फायर स्टेशनान बेगिनान बेगीन पावले आनी सुदैवान म्हणटा तशें पिकअप साल्वार केली, पूण कितलेशे तण मातशें जाळून खाक जालें. सद्याक ह्यो ज्यो घटना घडटात त्या घटनेक लागून जेन्ना बाकीच्या कडेन अशी परिस्थिती खंय आसा काय कितें त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान अलर्ट जावपाची गरज आसा. ना तर पयलींच्यो गजाल्यो आसात त्योच आनी आयच्या काळार फिट जायना म्हणटरीच अशे तरेचे प्रश्न उद्भवत रावतले आनी मागीर आमी मातशे खंयच्या तरी डिपार्टमेंटान नाल्यार अमुकूच ठरावीक मनशाक दोश दितले. देखून बदलत्या काळानुसार जे पयलींचे सिच्युएशन आसा तें आतां इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आसा अशें थळाव्या लोकांची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. रान खाते रानां वांटोवपाच्या नांवार आपल्या फायद्याची आस्थापना करतात. खोतीगांव लोकांक त्रास जावपी बांदकाम चल्ला. बंद करपाचें सांगल्यारय बंद करिनात. खोतीगांवचे थळावे पंचायतीत मेमोरेंडम घेवन पावले. पळयत जाल्यार सरपंच आनी सेक्रेटरी ना. लोक तिडकल्यात. ह्या वेळाचेर अशी जेन्ना परिस्थिती सुरू जाली त्या वेळाचेर काणकोणचे आमदार आनी सभापती येवन सांगले की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जें कितें काम सुरू केलां तें काम लोकांक नाका जाल्यार बंद करचें. आनी त्या वेळाचेर हें काम बंदूय उरलें खरें, पूण कांय तेंपान म्हणजे सुमार एका म्हयन्यान हें काम परत सुरू जालें. ह्या वेळाचेर लोकांनी खोतीगांवची पंचायत त्याच बरोबर काणकोणचे डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार हांकां निवेदनाय दिलीं, तरी पूण हें काम बेधडक रित्या चालूच आशिल्ल्या कारणान हाजे फुडें खरेंच लोकप्रतिनिधीक आनी लोकांच्या मागण्याक किंमत आसा काय कितें. आनी जर अशें ना जाल्यार आतां खोतीगांवचे लोकूय वोगी रावचे ना. कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रानाच्या नांवाचेर, रान वाडोवपाच्या नांवाचेर किंवा रान संरक्षणाच्या नांवाचेर वेगवेगळे आपल्याक जाय थंय आस्थापना तयार करता किंवा राना भितर नाका त्यो गजाल्यो तयार करता आनी फॉरेस्टाच्या कायद्याचेर बोट दवरून फक्त लोकांक त्रास करपाचो यत्न करता.
देखून आयज सुमार 80 लोकांनी एकठांय येवन खोतीगांवच्या पंचायतीक मेमोरेंडम दिवपाक आयले. पूण दुर्दैव अशें की आयज सरपंच ना आनी सेक्रेटरी ना, ताका लागून लोक आनीकच तिडकले आनी ह्या वेळाचेर काणकोणचे आंदोलन करपी जनार्दन भंडारी, त्याच बरोबर काँग्रेसीचे लीडर गॅस्पर कुत्तिनो, त्याच बरोबर बाकीचे खुबशे जाण आशिल्ले. हिंगा लोकांचो जो प्रॉब्लेम आहा तो आयकून आमी हिंगा येयले. तांकां तेंचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाय तो अन्याय करता. मागता हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन लोकांक जाय तशें करचें. तांकां जाय तशें करून न्हू, मानून घेता तुमचे थोडे डूज अँड डोंट्स आसा, पूण ते डूज अँड डोंट्स लोकांक जशे फायद्याक पडटा तशें करून सगळे तुमचे मांडाय. तेच भाशेन आयज आमी हिंगा पंचायतीन येयले मेमोरेंडम दिवपाक. थोडे 1-2-3 पंच आमचे बरोबर आसा, पूण बाकी पंच सरपंच खूंय गेलो. पंचायती येवपाक गेली फेब्रुवारी म्हयन्याक 23 तारखेर पिंपळामळ हांगा एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इल्लीगल म्हणटा इतल्याच खातीर की JCB हाडून काम करतना JCBचेर नंबर नासलेलो आनी ज्या वेळाचेर आमी एक 40 जाण एकठांय आयले आनी ताका आमी जाब विचारलो, बाबा पंचायत परमिशन आसा काय कितें, तुमगेलें कितें आसा काय कितें डॉक्युमेंट हें काम करपा खातीर. जाल्यार तो थंय गार्ड आसलेलो, तो थंयच्यान पळ काडून गेलो आनी त्या वेळाचेर थंय कोण नासलेलो. आनी त्या वेळाचेर आमी ताका JCB ड्रायव्हराक सांगलें, बाबा तुगेलें कितें आसा तें हाड, तुगेलें उलट तुजी नंबर ना म्हणून. तेणें तें काम स्टॉप केलें आनी त्या वेळाचेर आमी त्याच दिसा ग्रामसभा आसलेली. ग्रामसभेक आमी आयले आनी ग्रामसभे इश्यू केलें, आमी रेजुलेशन घेतलें की खोतीगांव वाठारांत जर कितेंय जातलें, खंयचेंय डिपार्टमेंट आसूं दी, जाल्यार पंचायतीक कळयले शिवाय कांयच करपाक जायना. आनी त्या वेळाचेर आमी डिसिजन घेतल्या नंतर पंचायती मागीर पंचायत थंय गेली. थंय गेल्या नंतर थंय त्या वेळाचेर कोणूच नासलेलो फॉरेस्टाचो, फक्त ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसलेले. त्या वेळाचेर थंय आमचो लोकल MLA बीन आयलो. तेणेंय सांगलें जर लोकांक जर नाका आनी ग्रामसभेक जेन्ना ठराव घेतला त्या वेळाचेर हें काम तुम्ही बंद करात आनी पंचायती विश्वासाक घेतले शिवाय तें काम करपा नाका म्हणलें. आनी अशें जालें आनी 8-10 दिसा नंतर आमकां 3 जाणांक हांगा FIR घातलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. आमी पोलीस स्टेशनार गेले. रस्तो ना, हे फॉरेस्ट कोण हाडिता तेंगे स्वता पयशांनी करपाक, गव्हर्मेंटान 1 रुपया दिवना ना, कोण हाडिता तेणी करपाक काम. हांव सगळें सांगता हिंगा. पळय तो दिल्लीच्या कोण येयलो खंय, हांव मागीर आंगडाच घेयना. गांव फॉरेस्ट म्हणटा केरी हांव एक कोणाक घेवपाक वचना. येयला तुजें जाता काय तुगे पयशांनी कर काम. लायट रस्तो उदक कितें दिता जाल्यार तुगे पयशांनी हाडीत तेणी हें तेणी करपाचें. आनी मेन म्हणजे आमकां मेन लायट आनी रस्तो जाय. आतां पळय तुमी ना कसले गरज नासतना ती गेट घालपाक प्रयत्न केलो. गेट घालपाचो विरोध हांवें केलो. पंचायती सांगलें, आमदाराक सांगलें, आमदारान सांगलें, DCFाक सांगलें, ACFाक सांगलें, हांगा गरज ना, गेटीची गरज ना. अरे थोड्या दिसांनी तेंगे कित्याक बदल जालो डिसिजनाक. आनी आमदारच परत कितें सांगता, बाबा मागीर तूं तुमच्याच लोकांक सतयता. ह्या लोकांक तुवें आनी कितें स्किमी आसा ती आनी आदार कितें आसता हांगा पावोवपाचो आसलो. आज हेमकां कितें सुचोवण तेमी करून घेवपाची. तेन्ना हांव आतां सांगा एक स्ट्रिक्टली सांगता, तेंगे वॉर्निंग दिता, तुमी जेन्ना खोतगांवां कितें करता तेन्ना तुमी हांगा गांवची लोकांची मिटींग घेयात, पंचायतीची मिटींग घेयात, ग्रामसभेची मिटींग घेयात आनी तेन्ना डिसिजन घेयात. आनी तरी जाल्यार तुमी जाय म्हणून बळजबरीन जर लोकांचेर कितें अत्याचार करपाक गेले, अत्याचार करपाक गेले, आमी ओगी रावपाना. आमी खंयच्याच थरार वयतले हें तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता. 2 वर्सांनी जर कोणी बिल्डींग जर येताली किंवा इंडस्ट्री येताली जाल्यार ताका पंचायतीचे NOC किंवा कांयच लागचें ना. कारण ते पिंपळामळ जर पंचायत जर हाडूंक शकना फुडें पण हाडयतलें कितें. कोणीय जर येयलो हिंगा खोतीगांव आपल्या जाय तशें करून वचपाचें. आतां अशें पंचायतीचें जाल्लें आसा हांगा खोतीगांव. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. सोमारा आमदार विरेश बोरकारान बांबोळे दर्यादेगेर आशिल्ल्या 5 स्टार रिसॉर्टा फाटल्यान दर्याक तेकून चलिल्ले कॉन्क्रिटीच्या राखणे वणटीचें काम बंद उडयल्ले. ह्या कामा बाबतींत थळावी पंचायत आनी मंत्री मातूय गंभीर ना असो आरोप करत आमदारान सरकाराक धारेर धरले. बांबोळे आशिल्ल्या 5 स्टार रिसॉर्टा फाटल्यान दर्याक तेकून चलिल्ल्या कामाचेर पंचायत कसलीच कारवाय करिना. पयलीं 2 फावट हे काम बंद केल्ले, पूण सोमारा ते परत सुरू केले असो आरोप आमदार बोरकारान केलो. खंयचोच संबंधीत मंत्री हाजेर गंभीर ना. सरकारी यंत्रणा पुरायपणान फेल जाल्या. तांकां गोंयच्या अस्तित्वाचे मातूय पडिल्ले ना अशें म्हणत आमदार विरेश बोरकारान ह्या संबंधीत कोर्टात वचपाचो निमणो मार्ग सांगलो. सद्याक कितें जालां तें पळय, उदक सारकें वयर पावलां. आतां उदक हांगा पासून तेंकता. हो तेंच्यांनी हांगा रिटेनिंग वॉल बांदलेली आनी थंय फाटल्यान खणला तेंच्यांनी. ते फाटल्यान खणला थंय पासून थंयच्यान वयर चल्लां उदक. आतां क्रॉस करता तेका. म्हणल्यार काल आमी हांगा रातचे येयल्ले, सांजचे येयल्ले,
आनी तेन्ना हांकां काम स्टॉप करपाक जाय आनी तेन्ना तेंच्यांनी जो ट्रक आसा JCB आसा हे सगळे काडले मात आजून पर्यंत हांवें आतां GCZMAच्या डायरेक्टराक फोन मारला आनी ताका सांगला की तुजो कितें नोटीस आसा तो धाडचो म्हणून पण आजून पर्यंत तो नोटीस म्हाका तरी पावल्लो ना आतां परत एकदां फोन मारला तो म्हणटा काडटा म्हणून आतां केन्ना काडटलो म्हाका खबर ना आतां ऑलरेडी जाल्यार कितें 1 जाल्या 2 1 जाल्या सो हे म्हटल्यार प्रायोरिटी बेजाचेर जें काम करपाक जाय आसलें तें काम आजून पर्यंत जाल्लें ना हांगा म्हाका तरी दिसता की खंय ना खंय फितूरपणां जी आसा ह्या सरकाराची जावं तो चीफ मिनिस्टर आसूं जावं तो DCP मिनिस्टर आसूं जावं तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसूं जावं तो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसूं जावं तो टुरिजम मिनिस्टर आसूं हे सगळे मिनिस्टर आयज हांगा कोणूच म्हणल्यार एकट्यान बसून एक स्टेटमेंट पासून काडूना की अशी इनलिगलिटी हांगा चल्ल्या हेजेर आमी कितें तरी उपाय काडटले कशें एक्शन घेतले स्ट्रीक एक्शन घेतले काय स्टॉप करतले ते सो हेंकां आनी डिमांड करून तरी कांयच फायदो उरलेलो ना आमी डिपार्टमेंटाक कंटिन्युअसली लेटर करीत आसा लास्ट ऑप्शन उरतलो तो आमकां खंय ना खंय एग्जिक्यूट जाल्यार कोर्टाक वचपाचो आनी कांयच ऑप्शन उरचें ना कित्याक हें जें सद्याक चल्लां हें खूब हाती भायर पावल्लें आसा आनी सरकाराची यंत्रणा जी आसा ती टोटल फेल जाल्ली आसा तांकां खंय ना खंय गोंयचें आनी गोंयकारांचे आमच्या बिचांचे आमच्या पर्यावरणाचे मातूय पडलें ना हें तर दिसून येता सरकारी अधिकारी खरें म्हणल्यार सरकारी अधिकारी जे आसा तेंच्यांनी चिंतपाक जाय की बाबा फुडल्या जनरेशनाक फुडल्या पिळगेक आमचें हें गोंय उरपाक जाय आमचे बिचीस उरपाक जाय आमची शेतां भाटां दोंगर हें उरपाक जाय मात हे सरकारी अधिकारी मातूय केल्लोच करून उडयता अशें तरी जाल्लें आसा कित्याक आयज आमदाराक उबे रावचें पडटा आयज दनपार काल राती आमदार येयलो आयज दनपार आमदार येयलो आयज पंचायतीन बसलो सेक्रेटरी ना थंय सरपंच ना तर चल्ला कितें हे चल्ला कितें हेजो निशेध मारपाक आमदाराक रस्त्यार बसचें पडटा हांगसर सगळ्याक बसचें पडटा सो तुमी पळोवंक जाय कशें हो त्रास करता कसो हो बिल्डर आहा आनी आमी वचून म्हणटले की ही पंचायत जी आसा ही घाटयांची पंचायत जाल्ली आसा ही बिल्डरांची पंचायत ही ग्रँड हाड्याची जी पंचायत जी दिल्लीकरांची पंचायत होय आतां आमी त्या दिसा येयल्लेले आमी ज्या दिसा फर्स्ट डे जेन्ना हें काम चालू जाल्लें तेन्ना आमी सुकतेर येयल्लेले आमी आयज तुमी भरतेचेर पळोवपाक शकता ते भरतेचेर आयज जे खंय पावला ते पळया सो आयज हांवें काल आतां सांगलेलें ते कित्याक सांगलेलें आयज सगळ्या गोंयकारांनी विचार करपाक जाय जो खंयचो आमदार बऱ्या कामा खातीर झगडटा न्हू तेच्या कडेन उबे रावपाक जाय सगळ्यांचे कर्तव्य ते एक आमदार काय बदल हाडूंक शकना आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक एक जावचें पडटलें खंयच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन जावं ते बरें काम करताले एप्रिशिएट करा वायट काम करताले क्रिटिसायज करा आयज काळाची गरज आसा सगळ्या गोंयकारांनी एक जावपाची हेंच्यांनी आमकां भाड्याक लायले हेंच्यांनी हे राजकारण्यांनी आयज प्रमोद सावंत 6 वर्साचें सरकार चलयलें म्हणून जो मिरयता न्हू 6 वर्सान तुजें हें सरकार आमी पळयलें कितें चलयलां तें 6 वर्साचें सरकार हे पळय हें सरकार तुजें हांवें बरोवन काडलां हे पळय हे सगळे 6 वर्साचें सरकार हे जे मुद्दे आसात न्हू हे 6 वर्साचे मुद्दे तुजे कितें आयज गोंयांत कांयच सारकें ना फक्त भारतीय जनता पार्टी मिरयता आमी बरें सरकार चलयलें डेव्हलपमेंट कसलें डेव्हलपमेंट केलें कसलें हे डेव्हलपमेंट अरे तुम्ही डेव्हलपमेंट केला हांव म्हणटा केला तुम्ही कोल लॉबीचें डेव्हलपमेंट केला मोर्मुगांव पोर्टान कितें तुम्ही आयज बिल्डर लॉबीचें डेव्हलपमेंट केला तुम्ही आयज कसिनो लॉबीचें डेव्हलपमेंट केला वयता थंयसर आमकां कसिनो दिसतात आनी आयज हे बिल्डर लॉबीन आनी मायग्रंट बिल्डर लॉबीन चड आयज आमकां काबार केलेले आसा आयज म्हाका एक सांग खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन इश्यू ना तो सांग खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सी आनी भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार आहा हे खंयच्या गोंयकारांक सपोर्ट करता अरे हे डायरेक्ट मिटिंगेक वयता आनी थंयसर भाशणां दिता ओरिसाच्या लोकांक सपोर्ट करा बिहारी लोकांक सपोर्ट करा खंयच्या कर्नाटकाच्या लोकांक सपोर्ट करा अरे चल्ला कितें जेणे गोंय काबार करपाचें गोंयचो सत्यानाश करून सोडपाचो कितें रे अरे हो एक बारीक इशू आनी जेन्ना एक आमदार रातचो येवन उबो रावता हांगासर कितें आनी ताका अपील करची पडटा लोकांक की येया म्हणून आपल्याक साथ दिवपाक म्हणून दॅट मिन्स तुम्ही विचार करा सरकार खंयच्या लेवलाचेर पावलेले आसा ते गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो समृद्धा कणगांवकर आनी मुजेफ शेख परतून घेवक वेवसायीक विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो कर्नाटकात वक्फ जमनीत जो भ्रष्टाचार जाला तातूंत दुबावीत म्हणून काँग्रेसीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हाचे नाव आसा या बाबतीच्या अहवालाचेर काँग्रेस सरकारान कसलीच चर्चा करूंक ना कर्नाटकात भाजप सत्तेर आयल्यार चर्चे उपरांत योग्य प्रक्रिया प्रमाण कारवाय करतले भाजपा सरचिटणीस राधा मोहन दास अगरवालान सांगले काँग्रेस मुस्लिमांक फकत वोट बँक कशे वापरतात तांच्या उदरगती खातीर कांयच करिना वक्फाच्या मंडळान मुस्लिमाच्या जमनीचेर बेकायदेशीरपणान अतिक्रमण केला न्यायालयात सुरू आशिल्ल्या खटल्यात मुस्लिमाच्या खटल्याचो आंकडो मोठो आसा राज्यात युतीचे सरकार आशिल्ल्यान वक्फ कायद्या बाबतीत मोगो सयत भाजप लोकांक जागृताय घडोवन हाडटले अशेंय भाजपा सरचिटणीस आनी खासदार राधा मोहन दास अगरवालान सांगले
एक जांच हुई है कर्नाटक में। जांच करने वाला माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है अनवर मानपाड़ी। उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट दिया कि कर्नाटक में कुल 54,000 एकड़ जमीन है, 29,000 एकड़ जमीन बेच दी गई, 2,30,000 करोड़ का घोटाला हुआ और एक भी ऐसा कांग्रेसी नेता कांग्रेस में नहीं है कर्नाटक में जिसने वक्फ की जमीन को लूटा नहीं। उन्होंने 15 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नाम दिए। एक नाम मैं खाली आपको देकर के जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में वक्फ की संपत्तियों के लूट के आरोपी पाए गए हैं। उनका नाम उस रिपोर्ट में शामिल है। अनवर मानपाड़ी जी ने खुद वक्फ कमेटी के लिए बनाई गई जेपीसी में उपस्थित हो करके उसके सदस्यों को वह सूची प्रस्तुत की है। हर चीज की एक वैधानिक प्रक्रिया है। अगर वक्फ की जमीन है, जिस वक्फ नाम की संस्था की जमीन है, उसको मुकदमा करना होगा। पहले भ्रष्टाचार की छूट थी, आपकी ही अदालत थी, आप ही मुंसिफ थे, आपके ऐब हुनर देखेगा कौन? भ्रष्टाचार भी वही करते थे, सुनवाई भी वही करते थे, निर्णय भी वही करते थे और वक्फ के निर्णय के ऊपर कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं हो पाता था। अब हमारी सरकार ने इस नियम को बदल दिया है। वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय के ऊपर जिलाधिकारी के स्तर से मुकदमे चलेंगे, जमीन की नवैयत तय की जाएगी। गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. मंगळारा गोंयांत कांय वाठारांनी हलको पावस आनी वादळी वाऱ्याचो अदमास आसा, पूण उरिल्लो सप्तक सुको उरतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. बुधवारा मुखेलपणान नितळ मळब उरपाची शक्यताय आसा, तशेंच आर्द्रताय चड आसतली. आयएमडीन चडावत आनी उणें तापमान 35 आनी 26 डिग्री सेल्सियस उक्तायला. पावसाचो अदमास नासलो तरी राज्यांतल्या कांय वाठारांनी फांतोडेर धुकें पडपाची शक्यताय आसा. मंगळारा गोंयचे दर्यादेगेर लागीं पावसाचें वातावरण. सप्तकाचो उरिल्लो काळ स्पश्ट. बुधवारा नितळ मळब, चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 छायाच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.